कोण या ऑनलाईन पळयता ती व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली तांकां नमस्कार. सो आमी एक प्रार्थना करून हे सेशन मुखार सुरया. तुमगेले पुरायजनांचो आशीर्वाद घेवन हे सेशन मुखार सुरया. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताम्. आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरामि परः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. राजनाक धन्यवाद जॉईन केली खातीर. आम्ही विमाल विषय उलयता सती प्रथमो हनुमान नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रत्यतृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. स्वामी विराट देशांतू आम्ही हे घटना चिके एक रिकॅप करूया. म्हणजे आमकां आयची डिस्कशन मुखार वयली कसं म्हणून कनेक्शन मेळटलें. सो ते तांगेले अज्ञातवास चलता आसता आणि पुराजीन पांडव विराट देशांतू भीस विंगड भीस आसता ती म्हळ्यार तांणी अज्ञातवास कोणी कळूं नजे. युधिष्ठिर कंक म्हणून एक ब्राह्मण जावन रॉयल मिनिस्टर जावन आसता. भीम वल्लभ जावन एक रांदपो जावन आसता. आणि एक रेसलराचे ताका कुस्ती करची एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. अर्जुन ब्रहणला जावन आसता. तो विराट रायल धुवेक डान्स म्युझिक शिकयता. आणि नकुल ग्रंथीक जावन आसता घोड पळयतालो. तशी सहदेव तंटीपाल जावन आसता. आणि द्रौपदी सैरंद्री जावन आसता. आणि विराट रायल बाय सुदेशना तिगेली दासी जावन तिगेले पुरा कसं कसं काम आसा तें पुरा करता आसता. सो भीमाक ताका मस्त खावचें हें आसता आनी ताका हें आश आसता. आनी तशींच त्या प्रकार पळयल्यार ताका तें रांदप जावन मेळ्ळें तें भारी एक खुशेचो विशय कसो की ताका कसं की कितले जावं तितलें रांदप करून ताणें खावयेत आशिल्लें. जाल्यार तो इतलो टॅलेंटेड आशिल्लो इतलो विंगड विंगड आयटम करता आशिल्लो की विराट रायल तो एकदम फेवरेट जाता म्हणटात पळय. तो हेड कूक न्ही असिस्टंट कूक आशिल्लो. जाल्यार ताण केलेलें आयटम पुरा विराट रायक भारी खुशी जाता. आनी मुखारसून एक त्या प्रदेशांत कुस्तीचे एक स्पर्धा जावची आसा. तांतूय तो भीम त्या विराट देशाचे म्हणटात पळय अपमान जायनासी तो ते विन्न जावन विराट रायाक खुशी करता म्हूण पळयत. जाल्यार हें पुरा जाताना युधिष्ठिराक आनी बाकी पुरा जनाक अर्जुनाक आनी भारी एक म्हणटा पळय मन एक आशिल्लें की तांगेलें तांणी निप्पोवन बशिल्लें तांणी पांडव म्हूण कोणाक कळूं नजे म्हूण कसलें की तें इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आनी स्वल्प काळ मात व्हरलेलें कोणाक कळल्यारी मागीर आपास सांगता वनवास जाता आशिल्लें तें हाजे लेखारी डिसायड जाल्ले लेखारी. सो तांणी भारी एक निपोणसी आसता आशिल्ली. जाल्यारीची आमी लास्ट टायम डिस्कस केलेलें की कशी द्रौपदी कश्टांत पडता म्हूण. द्रौपदी विराट रायल बायले सुदेश नाल दासी जावन आसता आशिल्ली. पुरा नमुने तिगेले कार्य करता आशिल्ली. इतलें काम केलेलें की काम करता तिगेले हाता पुरा बोक्के येयले की कसं कसं काम करून न्ही पुरा. जाल्यार ती ते म्हणटात पळय तितली व्हड महाराणी जावन द्रौपदी तें एक नमुन्याचें संसान्न काम महाराणीलें मसाज करचें तिगेलें केस वळोवचे असं पुरा संसान कार्य ती करता आशिल्ली म्हूण पळयलें. जाल्यार ती कसं की कोर्काशी करता म्हूण ती कर्तव्य रुपार ती करता आशिल्ली. कांय एक ती मना दुख्ख नाशिल्लें. जाल्यार सुदेश नारायण भाव किचक तो दुष्ट बुद्धीचो आशिल्लो. आनी तो एक म्हणटा
थंय सुदेश नाले रावळारांत पॅलेसांत येता. द्रौपदी खंय भायर पण आसली कसल्या की गोत आशिल्लें तिगेले ते चंदाई तिगेले ते पर्सनॅलिटी पळोवन विंगडच्यान आकर्शीत जातली ती म्हणून ताका ती खंय भायर पण आसली. खंय दादले मनशाल्या येद्र येनाशिल्ली आनी कोणीय दादले मनशां सुदेश नाले हांतू येनाशिल्ली रावळारांत. जाल्यार हो किचक भाव जावन न्हू तो आयत भितर आनी भितर आयले द्रौपदी पळयले तो एकदम मुग्ध जावन वता. आनी एक प्रकार म्हणटा पळय तागे बुद्धी भ्रश्ट जाता आनी तो तागे भयणी सांगता की हांव हिगेला म्हण किचन दे न्ही की कोणाकाय दवरता पळय न्ही कोण ही म्हाका सांग म्हूण. सुदेश ना तेन्ना सांगता काय ही म्हगेली दासी आनी म्हणटा पळय जाल्यार तिगेलें ऑलरेडी लग्न जावन आशिल्लें जालना तिगेलें गंधर्व जावन आशिल्लें तें बामूण आसा ती तांणी दिसना ती जाल्यार तिगे गंधर्व लग्न जालना म्हूण ती सांगता जाल्यार ती हें दासीचें हें सेवा स्विकार करून आमगेलो राबल्या ती भायर आनी पळना म्हूण. ताकाची म्हळ्यार ती सुदेशना सांगता आशिल्ली तेगेल्या भावाक की हिगेल वयर कसले दोळे घाल नका ही विंगड आसा म्हगेलें काम मात करता म्हूण. जाल्यार हिची हो किचक सोवना आतां म्हाका हिक पळय तरी म्हगेलें मन खंय वचना हिगेले विशयी चिंतन करता आस आनी एक भारी चंद चंद कापड भांगर आनी घाल न्हू अशी कसं हें दासील जावच तसले तिगेलें हें न्ही तिगेलें भाग्य न्ही म्हगेल ओट्ट सुखां तिणें म्हूण अशी पुराय आयकताना द्रौपदीक भारी एक म्हणटा पळय भंय सुरू जाता मनांतू म्हळ्यार ही जाल्यार ती कशी पूण तिगेल्या मनांत कोप येता आसत जाल्यार ती गोतस कोपून आनी कांय प्रयोजन ना म्हूण तेन्ना ती सांगता काय हांव भारी एक लो कास्टाचे शैरेंद्रीच परिवाराचे हांव तुगेल तसले युवराजा ಒಟ್ಟು मेगेल कसने एक संबंध अशा साथ असल पुरा उतर कोयनाका म्हूण आनी म्हगेलें वार्डेक जावन आसा गंधर्व वार्डेक जावन आसा आनी म्हगेले 5 गंधर्व जावन आशिल्ले तांणी पामून आसा ती सो अशी पुरा लेखूं नाका मागीर तांगेर ओटूय कसो जावचे पुरो ताका अशी पुरा मना व्हर नाका म्हूण जाल्यार ही किचक आतां इतलो मुखार सरला तागेल्या मनांतू की तो कसने आयकूचे तयार ना म्हणटात पळय कसले तुगेलें जीवन व्यर्थ करता आसा दासी जावन म्हगेलो यो जाल्यार ती सांगता की हांव विंगड कोणाले तूं म्हगेलें ऑलरेडी लायफ डिसिजन जावन जाल्लें आसा आनी म्हाका कोणाले वचचें ना म्हूण जाल्यार इतलो पुरो जाता तरी किचक म्हळ्यार तो एक युनीक पोझिशनार आशिल्लो कसले की तो तें विराट देशाचो मुख्य जावन आशिल्लो सेनापती जावन आशिल्लो विराट रायचे के वृद्ध जावन आशिल्लो ताका ते लढायेनी करचे तागेले ताकत नाशिल्ली आनी तागेले पूत उत्तर कुमार जावन आशिल्लो तागेले ते केपेबिलिटी आनी नाशिल्ली कॅपासिटी सो पुरा कशी पॉवरफुल म्हणटात पळय पर्सनॅलिटी पुरा कशी पॉवरफुल तो किचक आशिल्लो आनी ताका गोत आशिल्लें की ताका कोणय कसले सांगू जायना म्हूण विराट राय वय व्हड युद्ध आशिल्लो तागेले सान आसतना जाल्यार आत्तां ते वृद्ध अवस्थांत तूं तागेले चेडूं रेडी ना ते आनी के तेन्ना होच एक विराट देशाचो रक्षक सी जावन आशिल्लो किचक सो तागेले हाका पुरा पावर आशिल्लें म्हळ्यार ताण डिसिजन कसं घेतल्यार तागेले एगेन्स्ट कोणाक वचचें साध्य ना ताका दिसता अशी पुरा विराट देशांत कितले की सकट बायल मनशां तागेले पांयार आसता आशिल्लीं म्हणटात पळय ताणें सांगल्या म्हणके जाता तशिल्लें आनी तागेले ते अहंकार इतलो आशिल्लो की कोणी ना म्हणून ताका ताका आयकूचें सहन जायना तें ताका दिसता की हांव इतलो व्हड विराट रायाचो पुरा कशी पॉवरफूल पर्सन आनी ही कोण बाई ही दासी म्हाका ना म्हणटा असं म्हूण ताका तागेले खातीर एक लेखार ते शॉकिंग आसता एक मनांत तागेले कसं की आसता की कशी पूण कोण हिगेलो संबंध करता म्हणून जाल्यार एक शॉक वेळ जाता हीण ना कशी म्हणलें म्हणून इतले सकट हांगा कोणाक उल्लोच्या साथ दिना हीण कशी ना म्हणलें म्हणून आनी सुदेश ना तो खोपूनशें सांगता काय म्हाका वतना म्हाका हांगा कसं म्हणटात पळय चेड उतर करचें नाका म्हाका तूं तिका म्हगेल्या पेटय सुदेश ना सांगता की ताका इतले पुरा सकट जन आसा ती हिगेल म्हागशी कसो पडला तूं सोड ना विसोन सोड ना तो सांगता की ना आतां हांव एक पळयलां आनी आतां म्हाका हिगेल विशय सोडून म्हाका विंगड कसल्याच मना येना तूं कसो म्हूण तें अरेंजमेंट कर पळय आनी एक पेटय म्हगेल्याक सुदेश ना कळटा ते किचकाल उल्लोचे प्रकार कळटा की हा कसं ना म्हणल्यार हो आनी कोपून विंगड कसं करचें पुरो जायता म्हणटा म्हूण सांगता आनी एक दिवस द्रौपदीक सुदेश ना सांगता काय तूं वचून न्हू हें एक कसं केलेलें एक वाईन आशिल्लें
पिवच्याक ते उन दी ताका म्हूण आनी बेकी वापास म्हूण तेन्ना द्रौपदी सांगता की ना 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 हांव येयना बा हांव वापास कशी येवचें थंय गेल्यार तो म्हाका सोडतलो काय म्हूण ते रिवर्स म्हण तेन्ना द्रौपदी तागेले घर किचकाल घर तिगेले घरांत कोण लागीं आशिल्लें ती तें घेवन वता पदार्थ ताका म्हणजे वता वता पुराल्या कृष्णा उडगास करता आसता खंय देवा रक्षण करी आनी थंय सूर्य दिसता तेका आकाशांत सुर्याकय प्रार्थना करता खंय की हे सूर्यदेव म्हगेलें रक्षण करी म्हूण ह्या प्रकारान थंय पावतरी किचकाक भारी म्हणटात पळय खुशी जाता सुदेशनान अरेंजमेंट केलें म्हणून आनी आयल सीता तो सांगता खंय पळय हें सगळें पॅलेस तुगेले खातीराची आतां तूं हें म्हगेलें सगळें घरांत तूं मुख्य जावन आशिल्ली स्त्री जावन आसता लागता आनी हें पुरो उलयतना द्रौपदी भारी कोप येता आनी अशी पळयता आनी तो द्रौपदी गट्टी हात धरता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना द्रौपदी कशी कोणी सोडोवन थंय दोखून धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय बगलीन विराट रायालें दरबार आसा थंय मिटींग चलता आशिल्लें ते दरबारांत थंय वचून ती धांवन वता आनी विराट रायाक रक्षण करी म्हणटा म्हूण सो आमी ह्या प्रकार पळयल्यार द्रौपदी वटी आपास जावचें आमी कोत्ता आसा की हस्तिनापुरांत आशिल्लें एक परिस्थितींत ती दरबारांत आयली दुशासनान ती तांडून हाडलेलें आनी द्रौपदीन दुर्योधनान तिगेले कशी अपमान केलो दुर्योधनान कर्णान पुरो सो तसली एक परिस्थिती तिगेले जिवनांत आपास आयल्यार आपास एक अपमान जाला म्हण ते जाता आनी आमी लास्ट टायम पळयलें ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें कशी जय धरताना तिगेलो अपमान केलेलो सो अशी थंय वताना ती प्रार्थना करता आसता देवालय कसं कोणी कोण म्हगेलें रक्षण करी म्हगेलें रक्षण करी म्हूण तेन्ना तो किचकान ती दोन पतां लात मारता खंय तो आनी तिगेलें ती घाय जाता कुर्टार द्रौपदीक चेल्यारीची अपास ताका तिका धरू येताना म्हणटात पळय तेन्ना युधिष्ठिरू हें आनी पुरो आसतात आनी पळयता आसत खंय हें आनी भीमूय आसता त्या संकी तो खाण घेवन येयला खंय रायाक त्या टायमारीची जाल्यार युधिष्ठीर सांगता की मनान म्हळ्यार सन्नी कोण सांगता हाका भिमाक कसले कोर नाकात म्हूण कसले की ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मात वरली ते अज्ञातवासाचे कसले कोर कोणाक कळू नजे आमी पांडव म्हणून म्हळ्यार तो सांगता खंय हे भीम म्हळ्यार वल्लभ म्हणून तागेलें नांव आशिल्लें वल्लभा तुगेलें थंय रांदपाचें कसं की बाकस न्हू तूं भितर वच हांगा राबूं नाका म्हणून भिमा खूब येयला म्हळ्यार की आत्तां तो किचका थंय मान सोडता आशिल्लो जाल्यार कशी कोणी कोण कंट्रोल करता म्हणून सांगिल्लें आसा सो आमी पळयता की द्रौपदी खातीर कितले भारी एक कश्टाची परिस्थिती आशिल्ली म्हूण आनी भिमाक तें कसन करचें म्हणून ताणें सांगलें ताका युधिष्ठिराक कोत्ता आसा की ते फुडें आतां रेसलिंग मॅच न्ही जावन ऑलरेडी भिमा मस्त टेन्शन आयिल्लें ताका आपास कशें कोर न्हू हें दरबारांत केल्ल्यार मागीर खंडीत जन लेखतली हो कोण आबा म्हणून इतलो व्हड योद्धा किचक तसं आगेले विराट रायाच्या किचका लढाई करतलो कोण आबा म्हणून तेन्ना खंडीत ताका तो युधिष्ठिरान सांगिल्लें आयकून भितर वता तो ताका खूब कंट्रोल करूं जायनाशिल्लें तेन्ना द्रौपदी विराट राया सांगता की हे राया इतलें सकयल अपमान जाता आसा तुगेल्या येद्राक तूं पळयता आसा हें कशें हें दुर्भाग्य बा तूं राय जावन हें पुरो करूं सोडूं जातलें म्हूण तेन्ना विराट रायाकय दिसता की हें सम न्ही म्हूण जाल्यार त्या किचका लेगीत कशें उलोवचें जातलें आनी कसले उलोवचें गेल्यार मागीर ते किचकान कसं उलटा उलयल्यार मागीर ते रायाल मर्याद वता ताका तो राय कसं म्हणटा पळय डिप्लोमॅटीक जाता की तुमगेल मध्य कसं चलता म्हाका कांय गोत ना म्हाका डिटेल्स कांय गोत ना ताका हांव कसं आतां उलोवचें वचचें ना म्हणून तेन्ना किचका म्हणटात पळय तो दुश्ट जावन आशिल्लो तागेले तोंडार एक हांस येता काय म्हळ्यार ताका कळ्ळें की विराट रायात कसं तूं मध्य पडूं तयार ना म्हणून आतां राब हांव एक सोडतो काय म्हणून तेन्ना तो मुखारसून येताना द्रौपदी हेकड पळयत की युधिष्ठिर तरपला भीम हेकड दुखून चमकला आनी तिका काय कळटा की म्हळ्यार युधिष्ठिरान ह्यांच मनांत तशें पुरो की तांणी कसं करता ती तांणी पांडव म्हूण कळूं नज कशी पुणी करून तेहांची तागेले मनांत आसा म्हूण तो एक व्हड विशय तिका दिसता आनी युधिष्ठीर कंक जावन आशिल्लो तो सांगता की हे शैलेंद्री तूं सिदा तुगेले रावळारा वस तुगेले कसन तूं दासी नवें राणीली तूं वस हांगा तूं राबका म्हूण ना आनी तुगेले गंधर्व जावन आशिल्ले ते बामूण आसत न्हू तूं सांगिल्लें एक पंत तांकां कळटलें तांणी तुगेलें रक्षण करतलीं केन्ना रायट टायम येता म्हूण म्हळ्यार तो इनडायरेक्टली सांगता की आमी कसं पुणी करता ती म्हूण युधिष्ठीर जाल्यार हो समय सम न्ही शैलेंद्री भितर वस म्हूण
तेन्ना तिकेल द्रौपदी मनान तशिलें की हें दरबारान तूं तिका एक हिचे तशें पोझिशन तिका एक्झॅक्टली नाशिल्लें. तिका दिसता की तो इतलो पॉवरफुल आसा म्हूण तिका नाशिल्लें. तिका दिसता की विराट राय और तिगेले मंत्री पुरा जाण ह्या परिस्थिती पळोवन हिचेका कसं कोणी शिक्षा दितली ती पनिशमेंट दितली जाल्यार पुरा जण नुस्तं बसली म्हळ्यार त्यावेळी ते तांगेले येद्रा ताण लात मारला आणि घाई वेळेला ते कुर्टारी हें कसं ना पा म्हणून तेच ना ती भारी एक म्हणटात पळय मर्याद गेल्या म्हण कशें जाता आणि हे समयार तो अपास मुखारसून येता काय किचक तेन्ना तीन सूर्यदेवाला प्रार्थना केले खातीर सूर्यदेवानं एक म्हणटात पळय दिसना इनविजिबल राक्षस पेटयलो के तो द्रौपदी लागीं येताना किचका ठाप ठाप पूण कांसाळ्यारी हेकडे तेकडे कोण की म्हणटात पळय सम्म मारतात की स्लॅप करतात म्हणटात पळय एक तेकड आनीक तेकड हक्का किचका हेकड तेकड पळय कोणी दिसना कोण म्हाका मारता बा म्हणून आणि आणि जन पळय किचक कशी कसल्या भिवन गेला बा म्हणून ठाप ठाप म्हणून तो इनविजिबल राक्षस मारता म्हणून सो त्या लेकार पळयता ती की द्रौपदीक देवान त्या समयार संख्य येऊन रक्षण केल्ल्याची म्हणून आमकां गोत असं की दुःशासनान कापडताना दिताना कृष्णान येऊन तिगेले कशी तें रक्षण केलें तशी ह्या पंथा वय पळयता की द्रौपदीला अपास रक्षण जालें म्हणून कशी आणि तो इतलें म्हणटा तागेलें मन कसं विचलीत जाता किचकालें की कसन जाता बा म्हणून ताका दिस कळना आणि ताजे भितरी ती द्रौपदी थंय दोकून वचून सुदेशनाले पॅलेसांत वता येपास आणि ती सांगता पळय तूं सुदेशनाक तूं म्हाका भावाले पेटयलें कांय जायना म्हणून ताण मेगेल वैरी ताण तागेन मेगेल वैरी ताण तागेलें एक म्हणटात पळय बल दाखयलें म्हाका लात मारलें आनी अशें पुरा केलें तूं कसले कोणी कोरका म्हणून तेन्ना सुदेशना सांगता की ना ना शैलेंद्री तशें करूं नाका हांव कसं म्हूण विराट रायाले उलयतें जालें सम न्ही ऑल्दो ते काय गोत नाशिल्लें अशें कसं की जाता म्हणून जाल्यार सुदेशना सांगता की हांव विराट रायाले उलयतां विराट राय खंडीत हाजे विशीं कसं करतलो तूं कांय कसं मना व्हरू नाका आनी जाल्यार ही द्रौपदी आतां इतले एक प्रकार तिगेली परिस्थिती आमी पळयता कसं जावन आसच्या पुरो ती वचून सीदा वचून स्नान करता म्हूण म्हणजे तें दुश्ट जावन आशिल्लें किचकाल स्पर्श जालें तुगेल्या आंगारी तिका तें मनांतू वेल्यार तिका तें एक म्हणटा एक प्रकार कोप येता एक म्हणटा मना दुख्ख येता कसं एक परिस्थिती बाबा मेगेली आनी तिका दिसता खंय आतां कसं करचें ओकीचे कशी सोडतले आत्तां कशी पुणी हांव भायर पडली फाल्यां कसं जातलें परां कसं जातलें आनी तिका दिसता खंय की आत्तां कसं करचें म्हणून अर्जून कशी ब्रेहणला जावन आसा ताण कशी मुखारसून येवन लढाई करूं जायना तो डान्स टिचर जावन आसा आनी युधिष्ठिराक मनांत आसा की हें पुरो भायर पडचें नाचें म्हणून आनी किचकान 10 जणांना येद्रा दाखयलां की ताण कसन केल्यार तागेलो कोणीय कसं करना ती म्हणून तेन्ना तिका एक दिसता खंय ह्या परिस्थितींत युधिष्ठिरा कांय सांगू जायना अर्जुना कांय सांगू जायना आनी किचक तसो महाबली लढाई करच्याक आनी तिगेलें रक्षण करचें एकलोची भिमूची ताका आमी एक सेकंड आमी द्रौपदी विशय तिगेलें चिंतन करूं की कशी तें खंयच्याय परिस्थितींत तूं ते देवार वयर ते विश्वासू देवार वयर शरणागती जावचें ते खंय पळयना देव असल भक्तां थ्रू आमकां दाखयता की कशी आमी तागेले वयर डिपेंडंट आसल्यार तो सोडना म्हणून अर्जुन आनी भीमा थ्रू देव आमकां कसं दाखयता की देवाल खातीर सेवेंत आमी प्रयास केले देव आमकां यशस्वी करता म्हणून जाल्यार द्रौपदी तसं भक्ता वटू कसं दाखयता देव प्रदर्शन करता देव की मेगेल भक्ताले तांणी मेगेल वयर डिपेंडंट आसल्यार कशी ते दुशासना टायमार पळयता किचकाल टायमार पळयता जयदत्ताल टायमार पळयता दाखयता की मेगेल वयर डिपेंडंट आसल्यार कांय करूं जाय की पुराजना लायफा परिस्थिती येता की आमी कसले प्रयास केल्यार ते प्रॉब्लेम सोल्युशन येना म्हणटात पळय जाल्यार हातूंत हें देव दाखोवन दिता की आमी देवाळ वयर डिपेंडंट आसल्यार कशी देव सोडून घालना म्हणून सो देवाल प्रीती अशी न्हय आशिल्लें की म्हणटात पळय कांय कंडिशनल न्हय आशिल्लें की भार एक रुपारी म्हणून देवान सुर्या थ्रू तिगेलें रक्षण केल्लें आनी पळयत सो आमी पळयत की आमी केन्ना एक जिवनान म्हणटात पळय आमी कसं आमगेलें कर्तव्य आसा तें आमी सम चंद्रायर आमगेले ड्युटी म्हणून एवरीथींग डिपेंड्स ऑन अस त्या लेकार आमी करता जाल्यार आमी प्रार्थना करतना द्रौपदी म्हणके प्रार्थना करता की देवा विंगड कोणीय ना तुगेल वैरी आमगेल भार आसा म्हणून तूं रक्षण करना तरी
आमगे कोणी रक्षण करतले ना म्हूण. आनी देवान तें द्रौपदीले थ्रू आमकां तें एक म्हणटा पळय एक शिक्षण दिलेलें आसा. हे जगत्यान तूं कोणीय सहाय करूं येना ती, देवूय एक सहाय करता. आनी देवा वयर निर्भर केल्यारय देव सोडून घालना म्हूण तें दाखोवच्या खातीर द्रौपदी थ्रू हें लिहिलां, देवान करून दाखोवचें आसा म्हूण पळयत. ती देहा प्रकारार ती विक्टमायज जाल्या, दुशासनान तिका अपमान केला, किचकान म्हणटात पळय तिगेले देहा लात मार न्हू तिका विक्टमसी केला जाल्यार ती तिगेले हृदया भितर ती विक्टमसी ना ती. तिगेली ती धैर्य चुक्कनी ती ह्या समयांत वय खूप आयला वय भंय केला वय तिका जाल्यार ती धैर्य चुक्कनी ती. कसं एक सोल्युशन काडका आनी देवाला प्रार्थना करता पूण आमी पळयत द्रौपदी तें एक तिगेलें तें एक चरित्र पळयत आमी. तीन कोणाले वयर ब्लेम करनी युधिष्ठिरा निमित्त अशें जालें, हागेल निमित्त अशें जालें अशी न्हय की म्हणटात पळय ती पब्लिकली जावन न्हू युधिष्ठ मिगेल बामणान कांय करनी मिगेल खातीर अशी खंय तीन सांगनी असल विशय तांगेल चुकूनय पूण अशें पुरो त्या फुडेच्या दरबारान पळयल्यार आमी पुराजन चुकून पळय तेगेले तशें अपमान जावचे नाशिलचे नशे जावचें नज आशिल्लें हस्तिनापुरांतू. आजी पळयल्यार तें विराट रायल दरबारांतूय तेगेले तशें जावचें नज आशिल्लें जाल्यारीची ती हांतू कोणाक ब्लेम करना ती. युधिष्ठिरा तीन ब्लेम कोरयत आशिल्लें. तीन तिगेलें धैर्य तिगेलें तें म्हणटात पळय पेशंस चुकून तीन सांगीत आशिल्लें की असल परिस्थितीन आनी नाक हें पुरा म्हूण अज्ञातवासांनी मिगेल कसन जाता त्या सुद्दां पळयात ती हें तुमगेलें पॉलिटिक्स नाका म्हूण ना तीन कसने तसलं उतर करनी. तिका अशी परिस्थिती अशी जावन अशें पुरो की तिगेले प्रिय जावन आशिल्ली कोण तिका रक्षण करता तांणी तिका सोडून घालला जाल्यार तीन तांकां सोडून घाल तिणें कुठले सांगू येत आशिल्लें मू कसं पुणी जाल्यार ती कोत्त आशिल्लें की युधिष्ठिराल मनांत कसं आसा, अर्जुनाल मनांत कसं आसा, भीमाल मनांत कसं आसा. ताका तिगेल ओटू तिगेल वयर एक कसं की आक्रमण जावन तिगेल मर्याद काडच असेल ती परिस्थिती आयल्यार वय तिणी तिगेल बामणाक सोडून घालनी तीन कोणाक ब्लेम करनी ह्यांची द्रौपदी स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर म्हूण येता. ते तिगेल स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर खंय दोकून येता तिगेलें एक म्हणटात पळय निर्मल जावन आशिल्ली भक्ती कृष्णाल खातीर तांतू लागून तिगेलें तें म्हणटात पळय तिगेलें तें फावंडेशन तें तिगेलें कॅरेक्टराचें ताका खंयच्याय परिस्थितीन तूं ती कोत्त आसा की कोणीय सोडून घालल्यार कोणाक ब्लेम करचें ना कृष्ण रक्षण करतलो म्हणून. आनी देवान तें मिराक्युलस रेसिप्रोकेशन तिगेले खातीर दाखयलां आनी तिगेल थ्रू तें एग्जाम्पल दिलां की म्हगेल वयर निर्भर गेल्यार निर्भर असल्यार हांव तुमगेलें रक्षण करता म्हूण दाखोवच्या खातीर तें द्रौपदी पात्र पळयता. सो आमी पळयत तिगेलें तें स्ट्रेंथ ऑफ कॅरेक्टर म्हणटात पळय स्टिला म्हणके हांव एकदम रेलिव्हंट आसा आनी आमगेले खातीर इन्स्ट्रक्टिव्ह आसा म्हूण पळयता जाल्यार की मस्त पंता मस्त नमुने अपमान आमगेल्या मनांत आशिल्लें तशें जायना अशें पुरो जाल्यारीची आमी पळयता की कसं की एक आमकां धैर्य चुकूना आनी तसले एक परिस्थितींतूय आमी त्या द्रौपदी उडगास करूं येता की कशी तिगेले एक अपमान जाल्यारीची एक चार जाणां मध्ये वय तेगेले कसं की एक परिस्थिती जाल्यार वय तिणें देवाल वयरी विश्वास सोडून धैर्य चुकनी. सो अशी पुरो जाता आसतना रात्री तिका दिसता खंय कसं करचें म्हूण ती भीमा मेळूं वता खंय आनी भीमाल त्या विंगड पुरा रानपॅन रावचे एक विंगड एक जाग आशिल्लो आनी ऑल्दो भीम मेन रांदपो न्हय आशिल्लो जाल्यार तो इतलो फेमस जालो आनी तो मेन असिस्टंट जालोलो ताका एक सान कूड ताका इंडिविज्युअल दिलेलें बाकी पुराजन रांदपे असिस्टंट पुराजन त्या डॉर्मिटरी टायप ऑफ अकोमोडेशन आशिल्लें एक हॉलांत थंयसर रावता आशिल्लीं तागेले खातीर एक सेपरेट रूम आशिल्लें. आतां ते मस्त जन आसात थंय म्हळ्यार रावळ्यार करचे म्हळ्यार एक 100 जन आसा ती ते द्रौपदी गेली ताकाची भीमान घट्टी घरोवचें आशिल्लें न्हिदताना त्या घोरोवचे आवाज पडूनच द्रौपदी कळटा की ह्या डायरेक्शनान तो खंडीत आसा म्हूण आनी ती थंय वचता आनी त्या रुमा लागीं गेली सिता त्या भिमान घोरोवचे पळयल्यार ती कळटा हा होच भीम म्हूण काळखांत वय ती कळटा तें म्हळ्यार कोण भीम खंय आसा म्हूण ती सोदून काडटा आनी घोरोवचें आयकून आनी ती त्या रुमा भितर वता आनी ती भिमा वयरी म्हणटात पळय तागेल वैरीची पोवणू म्हणटात पळय ताका घट्टी फटोवन धरता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी रोडू सूर करता म्हूण हे योद्धा हे वीर योद्धा भीमा म्हूण तूं कशी न्ही अशी न्हीद काडी येता म्हणून तूं म्हळ्यार तुगेल्यान तूं म्हळ्यार तुगेलें तें उतर अशें आसा की तुगेल्यान तूं म्हणटात पळय
जिवंतस की तू मृत जाला अशी कशी न्हीद काढी येता केन्ना तुगेल वयर निर्भर आशिल तशें द्रौपदी तुगेल रक्षणा वयरी मुगेल वटू अशी मर्याद काडली आसा की मुगेले मरणा की ना वर्स्ट जाल्या मुगेल परिस्थिती आनी तशी आसतना तू कशी हांगा न्हिदोन काडी येता म्हणून हे भीमा उठून बैस मागीर रक्षण करी म्हणून आनी अशें आसतना भीम न्हिदोन आशिल्लो जाल्यार तिगेल पुरा दोळ्या दुखून अश्रू येवचे पुरा भीमाल तोंडार पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि म्हणतात पळय एक एक अश्रू तागेर पडटाना भीमाक ते म्हणटात पळय अशी एक हृदयान ताका एक दुःख जाता म्हळ्यार तावो एक कशी कंट्रोल करून ताका जाता हें पुरो सहन करूं आणि अशें येताना त्या परिस्थितींतले कश्ट जाता भीमा खातीर वय तो सांगता की द्रौपदी हांव म्हगेल्या शक्तीन तशें हांव पुरा करूं तयार आसा आनी तुका गोत्त आसा तुका युधिष्ठिरान सांगलें कसं उलोवचें नज आनी म्हाका काय सांगलें की कसं हांव भितर वच म्हणून म्हाका त्या हाजी दरबारांत विराट रायल जाल्ले आशिल्ले विशय पळयल्यार म्हाका ते सहन करूं जाता वय हांव थंय किचका मारून सोडता आशिल्लो थंयची 10 जणां मुखारीची युधिष्ठिरान सांगिल्ले खातीर हांव राबलो म्हणून म्हणजे ते म्हाका सहन करूं जाता वय म्हणून आनी द्रौपदी वय ऑफकोर्स युधिष्ठिरा सांगे दोग जाणां खातीर युधिष्ठिरा उत्तर म्हळ्यार इम्पॉर्टंट आशिल्लें जाल्यार तिका आतां दिसता खंय सांगता खंय की वय युधिष्ठिरान सांगिल्ले खातीर हांव थंय दुखून चपकलना हांव कसं नाही म्हणलें जाल्यार आतां कशी करूं येता म्हाका मुखार सून कसं जाता म्हूण म्हाका कळना आनी की आमगेले अज्ञातवास जाय न्ही आनी तो किचक म्हाका तापास फाल्यां सोडटलो आज पुणी ताणें सोडलें फाल्यां म्हाका सोडटलो आनी कसं करचें आतां युधिष्ठिर कसं करचें त्या टायमार हस्तिनापुरांतूय दुर्योधनान दुशासनान कर्णान केलेले तेन्ना शकुनी येद्रा कसं नाही जाय न्ही मागीर रक्षण करूं जालें जयद्रथान वय केलेलें तेन्ना ताकाय सोडलो आतां म्हळ्यार तेची कोपारी आसा तिका ताका ती भीमा लोटो आनी भीमा काही कसं पुणी कोण तिका भंय आसोय फाल्यां किचक कसं आपास करतलो म्हणून भीमा लोट सांगका वय न्हू तेगे मनांत तशिल्ले विशय तेन्ना भीम सांगता खंय युधिष्ठिराशी उलयतना की युधिष्ठिरा विशय उरलो नाका द्रौपदेशी आमकां गोत्त आसा की तो धर्मार चलता मनुष्य आनी ताका गोत्त आसा की आमी इतलें पुरा जावन केलें ना ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मात व्हरली ती अज्ञातवासा खातीर आमी खंयी चुकून पडल्यार मागीर आमकां 5 जणांक आनी कुंतीक आमकां पुरा जना भोगूंक पडटलें पास ताकाची आनी मेन म्हळ्यार पुरा जनाक ಒಟ್ಟು आमी तें मुखारसून कसं कोरता म्हणून एक धर्म संस्थापनार्थाय ते आमकां पास तें धर्म दिवन तें जनाल खातीर लेखूक आमकां ताका असल परिस्थितीन तूं धैर्य चुकू नाका युधिष्ठीर कसं की धर्मा खातीर करता आसा आमगेर कसं कर्तव्य आशिल्लें आमी कोरता म्हणून आनी तो सांगता खंय की आनी तूं वापस युधिष्ठिरा वशें आयकल्यार म्हाका आयकुचें जाय दिसना म्हणून जाल्यार ती दुख्खांत आसता हे रात्री विशय तेन्ना भीम विशेष रुपारी रामायणा विशीं सांगता म्हणून सांगिल्लें द्रौपदीक आनी रामायणा स्पेशली तें पुरा स्कंदान तूं आशिल्लें खंय सीता देवी विशय आसा पळय तें भीम त्या दिवस रात्री द्रौपदी सांगता खंय पुरा आणि सांगता काय की सीता देवी वय रामालीची देवालीची धर्मपत्नी जावन आशिल्ली तांगेले ते लिलांता वर्णन करता काय भीम की तीन कितलें कसं कसं सहन करून घेतलें कसं कसं अपमान सहन करून घेतलें लंक रावणान तिका व्हरून लंका व्हेल्लें थंय अशोक वाटिका दवरलें सदां येवन कसो बाद दिता आशिल्लो कितन अपमान करता आशिल्लो ताणें तागेले जनाकय ताण घाललें राक्षसाक आनी राक्षसीक सीताक दुख्ख दिवच्या खातीर जाल्यार सीतान सहन करून घेतलें वय न्हय धर्मा खातीर आनी तिणें केन्नाय रामा वयर विश्वास प्रीती चुकता न्ही ती केलें तशींच आमी ह्या परिस्थितीन तूं पूण असल पुरा उतर आमी पळोवं येता की भिमू सांगता रामायणा विशयक आनी द्रौपदीक चिके मना संतोश जाता काय वय भिमान सांगची समजी हांव ಸ್ವಲ್ಪ आनीक पेशन्स दवरता म्हूण आतां अज्ञातवास जातलें मागीर खंडितची अज्ञातवास जातरी तो सांगता काय भिमू तुगेलें तें स्थान आसा गौरव स्थान द्रौपदी जावन आशिल्लें ते खंडित तें तुगेलें अपास तुका आनी तूं म्हणटा पळय तसले नमुने गौरव स्थान जावन तूं कसले मुखारी बाद येस ना तुका आतां कशी पुणी कोण एक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस आमी काडका म्हणून सो त्या प्रकारार ती सांगता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी अशी सांगता की सरी द्रौपदी सांगता की वय हें तूं सांगशी सम जाल्यार फाल्यां कसं ना फाल्यां आपास सुर्योदय जाल सिता आपास तो किचक भायर येतलो
आणि आपास तो मेगेल वयर कसं आक्रमण करूंक प्रयत्न करतलो. आणि ह्या पुरा गुप्त असून तुम्ही हे अज्ञातवास म्हणू मेकल रक्षण करनातल्या री तुम्ही हे व्हड पापाच भागीदार जातली म्हणून द्रौपदी भीमा सांगता काय. तुका गोत्त आसा की एक तुम्ही तुम्ही मेगेले तुमगेले स्थान बामून जावन असेल स्थान तुमगेले तुम्ही मेगेल रक्षण करू चुकल्यारी हे एक व्हड पाप जातलें तुमगेल सायडान तुवें म्हणून द्रौपदी सांगता. आणि म्हाका आतां म्हणटात पळय क्षण म्हाका ह्याच मनांत येता की किचक फाल्यां आपास कसं करतलो म्हणून. कसं जालें की तो जिवंत आसा आणि तो पुरापशी पॉवरफुल आसा आणि आमी पळयलां विराट राय आणि सुदेश नावे कसं नाही करना ती. तेन्ना भीमाक हें कळटा आणि भीमाक हें पुरो आयकून ताका तो रडू सुरू करता कसं एक परिस्थिती जाल्या बा आमगेली म्हणून. आणि अशी पळयताना ते द्रौपदी हाताक पळय पुरा घाय न्ही असता काय कुर्टार घाय असता किचकान मारलेले. आणि ते पुरा ते घराच काम करून पडला सुदेश नाल्या तिगे हातारी पुरा म्हणतात पण कसं कसं गाय असता म्हणून तेन्ना पास भीमा दिसत काय कसं एक अवस्था झाल्या म्हणून. एक कामाच म्हणतात पळय घर घरा काम करतल तसल ती एक अवस्था झाल्या द्रौपदीले इतली व्हड महाराणी जावन वय म्हणून. तेन्ना कसं ना म्हणून भीम सांगता काही हे मेगेल हात पळयला ना 10,000 हस्ते का मारयेत हाजे ना म्हणून. आणि म्हाका बांदून दवरला मेगेल मेगेल बायलेक कोण की कसं की अपमान करता अशा ताका हांव कसं नाही करू जायना म्हणून. मेगेल हाता बांदून घाला मू द्रौपदी अशी म्हणून भीम सांगता काय. जाल्यार हिची तो सांगता काय वय मेगेल हातान तू पुरा घाय जाला वय कसलं की भीमाक पळोवन ते दुःख जाता वय हाता घाय आसा कुर्टा घाय आसा मागीर अपमान जाल्लो आसा जाल्यार द्रौपदी तेगेले एक मनाच विशय सांगता हाजेन म्हाका कितले दुःख जायना मागीर हाता घाय आसा पुरो कुर्टा घाय आसा पुरो हाजेन म्हाका दुःख जायना जाल्यार म्हाका तुमगेली अवस्था पडलेल्यार ही भारी एक दुःख जाता मू भीमा म्हणून. अर्जुन तसलो व्हड वीर योद्धा तो एक डान्सर जावन म्हळ्यार पडटा पळय नपुंसक जी जावन एक डान्सर जावन ते एक ताक पळय तागेले एक अवस्था कसं नाही. युधिष्ठिर पळय एक ब्राह्मणशी जावन इतलो सगळ्या भूमीचो सम्राट जावतल मनुष्य तो एक सान एक मिनिस्टर सी जावन आसा आणि तूं इतलो व्हडलो वीर योद्धा एक रानपसी जावन आसा ह्या वेळ पळयल्यार म्हाका हें भारी दुःख जाता आसा. आणि त्या दिवस पळय तूं रेस्लर जावन कशें की एक एंटरटेनमेंट जोकरशी आशिल्ली तूं त्या दिवस म्हणून. आणि पुरा जन बायल मनशां पुरा जन रॉयल फॅमिली पुरा जन हांसता आशिल्लीं तुका पळोवन. इन सुदेशनान टॉन्ट वय मारली म्हाका की पळय तुगेले आनी आगेले एक लग्न करून सोडयत दिसता हो पळय भारी गट्टीमुट्टी दिसता म्हणून. म्हळ्यार असल पुरा उतरले म्हाका डेली भारी दुःख जाता असं म्हळ्यार त्यांनी कसं की उल्लून बसली न्हू ताका द्रौपदी तिगेल पुरा मन आशिल्ले विशय करून ते सांगता असं ताकाची आता कसं करचें हांव द्रौपदी सांगता की हांव सांगून सोडना सुदेशनाक की मेगेल 5 गंधर्व जावन आशिल्ले आसत तांणी दिसना ती जाल्यार तांणी येवन मेगेल रक्षण करतलींची ताका तूं कोणाक किचका सांगून सोडी मेगेल लागीं येवचें ना जेव म्हणून. आणि आणि तो ह्या पंता सांगता की भीमाक हे लास्ट एक म्हणटात पळय सांगता की आपास किचकान फाल्यां जेव कसं नाही केल्ल्या री येवच्या री हांव पॉयझन घेवन म्हाका तागेले आनी कसं नाही तागेले हात मेगेल आंगार पडचे नाका म्हाका हांव पॉयझन घेवन थंयची मेगेल जीवन दिवन सोडता. आणि अशी म्हणटाना भीमाले म्हणटात पळय ती भीमाले हृदयारी ती माती दवर न्हू ती न्हिदता म्हणून सांगता आसता. तेन्ना भीम सांगता की ना ना कसं नाही पुणी करुया आमी म्हाका तसं तूं ते किचकाल विशय लेखून लेखून तुगेलें भारी एक कश्ट जाता आस तुका म्हणून कसं नाही पुणी करुया आमी. आणि आणि म्हणटात पळय आणि हाजी कसं नाही एक सोल्युशन करूया कसं की हे म्हणतात पळय कसं की एक टॉलरन्साची एक सहनशक्ती किंवा छेड जाता असं हें पुरा कसं नाही पुणी करुया आमी जायत हांव मुगेले तुका एक प्लॅन सांगता त्या लेकार आमी वचया म्हूण सांगता म्हणून आतां तूं वस मागीर हांव तुका सांगता म्हणून. भीमा हे लेखून बसक्यात कसं करचें म्हणून मागीर भीम द्रौपदी कॉन्टॅक्ट करून सांगता की मागीर आपासतानी तांगेले कोड वर्ड आसता आशिल्ले खंय पुणी ते निपून मेळटा आशिल्ले. आतां हांव किचक आनी त्या किचकाल कोणी जन आसले तांकां मारता तो सांगता की
हागेले विराट रायान एक विंगड एक हॉल आशिल्ले विंगड एक पॅलेस आशिल्ले ते डान्सिंग हॉल म्हणटा नृत्य जावचे थंय विराट रायान एक एक पण तागेले मन आशिल्ले तेन्ना थंय त्या ताण मात्र विंगड कोणी आसना तशिलें मस्त जेन्ना ते कोण थंय नृत्य करता आशिल्लीं ती आनी नृत्य जाता तरी विराट रायाक तांतूल कोणी एकल्या वयर मन आयल्यार तो तिका घेवन त्या विंगड थंयची हॉला बगलेन एक रूम आशिल्ले खंय ते थंय घेवन त्या रूमा घेवन वता आशिल्ले ते कोण तागेले कोण नृत्य करतले कोणाले वयर ताका खुशी जाल्यार सो त्या प्रकार आशिल्ले त्या विंगड खंयच्याकय यूज जायनाशिल्ले त्या विराट रायल पर्सनल युजा खातीर आशिल्लें एंटरटेनमेंटा खातीर म्हणटात पळय ताणें मस्त सगळे जनांक हाडून कोण नृत्य करता आशिल्लीं तांकां नृत्य पळोवच ताणें आनी मागीर तांतूं कोणी ताका लायक जाल्यार थंय ते बगलेन ते रुमा वरचे आनी ते एक बेडरूम टायप ते कोर नाशिल्ले ते हॉला बगलेनच सो ती ताका कोण पसंत आयलें विराट राय ते घेवन वचून त्या रुमा बसता आशिल्लो सो त्या प्रकारार तें आशिल्लें म्हणून सो तें खंय कोणी आसना तशिलें ताकाची भीम सांगता खंय तूं किचका सांग की थंय येवका म्हळ्यार त्या खाली आसना रात्री यो तूं मेळुका थंयची कोणेय पळोवशा नजो म्हणून तेन्ना द्रौपदी कशें कितें दिसता भिमान कशें कितें प्लॅनिंग केलां मुगेल खातीर रक्षणा खातीर म्हणून आनी खंडिता भीम मुगेल रक्षण करतलो कसलें की तागेले आनी भिमाकय ताका म्हणटा पळय तागेले तें शक्ती ते कशी पुणी कोप काडका आशिल्ले वय ताका कसले पुणी कोरका सो तशी आसतना सकाळीं फुडें कीचक लेखल्या म्हणके द्रौपदी लेखल्या म्हणके मेळू येता सुदेशनल पॅलेसांत आनी सांगता खंय द्रौपदी ताका सांगता की तूं पळय पुराय जाल्यार येता म्हाका लात मारलें तूं म्हाका अपमान केलो जाल्यार हांव कांय करनी ताकाची किचक पळय सांगता की तूं पळयलें न्हय विराट रायन म्हाका कसं म्हणलें मरे तो हे राज्याचो विराट देश मत्स्य देशाचो तो राय नांवा खातीर मात्र म्हूण निजावन हांवूच राय हांगा म्हूण सो तूं मेगेल ओट यो मेगेल ओट संबंद मेगेल पत्नी जा तूं म्हूण आनी तेन्ना पळय तूं कितलें तुगेलें कसं एक पोझिशन जातलें तूं हें दासी जावन राबुका म्हूण ना म्हूण तेन्ना द्रौपदी सांगता की जाय किचक हांव येता जाल्यार मेगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ कंडिशन आसा तुगेलें तुगेल पुरा कोण साथीदार भाव आनी आसा ती फ्रेंड्स आसा तांकां कोणाक कळूं नज सिक्रेटली आमी मेळया म्हूण तसलें की मेगेल वय गंधर्व जावन आशिल्लें बामूण आसा ती तांकांय कळूं नज सिक्रेटली मेळया म्हूण तेन्ना किचक सांगता कशी म्हूण तेन्ना तो सांगता की विराट रायन ते यूज कोर्स एक हॉल आसा पळय ते नृत्य जेवन आशिल्लें तें हॉल थंय त्या रात्रीच कोणीय आसना ती तेन्ना तूं थंय यो रात्री आनी मागीर आमी मेळया तो आमी इमॅजिन करीत की द्रौपदी खातीर एक तिगेल तसलें एक चरित्राच्या हिगेल खातीर कितले कश्ट जावन आसया पुरो असल पुरा उतर उरलोवच्या खातीर म्हळ्यार असल विशय मन अंत आयले वय तिका ते सहन करूं जाय आसना तर तिणें सांगून दाखयलें न्हू किचकाक की थंय रात्री यो आमी थंय मेळया मागीर आमी थंय उठून मेळया म्हूण सो त्या प्रकारान म्हणटात पळय त्या आयकल दिसता किचकाक सामकी खुशी जाता की हिणें अग्री केल्लो म्हूण जायत हांव एकलो येता जाय तूं केळें कळटा आनी हांव कोणाकय सांगना हो विशय म्हणून आनी सगळो दिवस म्हणटात पळय किचक भारी खुशेर आसता आनी ताका एक एक क्षण म्हणटात पळय एक एक वर्स जाल्या म्हण कशी दिसता आशिल्लें केन्ना रात्र येतली केन्ना हांव द्रौपदी मेळटलो त्या किचकाक गोत नाशिल्लें की रात्री म्हळ्यार आसता की मृत्यू म्हूण न्ही जावन जाल्यार म्हणटात पळय तो एकदम तुश्ट जावन आशिल्लो आनी त्या दिवस पुरा नमुन्या परफ्यूम घाल न्हू पुरा अशी लायक सिल्कां आंगवाल घाल न्हू मस्त भांगर घाल न्हू मात त्या जावन म्हणटात पळय भारी एक रेडी जालो खंय तो आनी द्रौपदी विशय लेखता आसा म्हळ्यार कशी एक वाती ओडून वची पशी पळय एक सान एक उज्ज येता पळय तशी तागेली एक अवस्था आशिल्ली कितें आनी सगळें इवनींग तो प्रिपेर करता आशिल्लो आतां कसलेंय कोरया म्हणून आनी द्रौपदीन मागीर हाकाय इन्फॉर्म केलें भिमाक त्या पुरो तूं सांगल्या म्हणके जेलना सो तूं मागीर तुगेले लेखार प्रिपेर्ड राब आनी रात्री जेलसिता भीम तें हॉलांत आशिल्लें तें बेडरूम आसा पळय विराट रायन यूज करचें थंय वचून तो सुरेग वचून पांगुरून वचून न्हिदत तें मानचेर आनी म्हणटात पळय वाघ राखून आसता पळय तेंचे तागेले खावचे वस्तू हिरण जावं विंगड तेंचे पशु वयता ना
वाघ झाडा मागशी राबून असत पण आईल तर खट्टी दोर मग खावच्या खातीर तशी इंची तो मंचेर पांगूर न्हिदला कीचक येतलो म्हूण आनी किचकाक सांगल्या म्हणके द्रौपदीन तो वत्ता त्या रुमा वत्ता आनी रुमा गेल सीता काळोख आसा काळखान ताका दिसता की मंचार कोण की न्हिदला म्हूण आनी तो मनशा लागीं येवन एकदम म्हणटा पळय तागेले सांगता की हे द्रौपदी म्हणतात पळय हांव पुरा नमुन्या खातीर तुगेले खातीर अरेंजमेंट केलेलें आसा तुगेलें सुखा खातीर तूं आतां महाराणी मेगेली म्हणून असल पुरा मस्त सकट उतर उलयता तुगेले खातीर धन तुगेले खातीर भांगर तूं कसं कसं जावं का तें तूं लेखनातील विशय पुरा दवरला तुगेले खातीर 100 कडल्यान दासी भांगर म्हणटात पळय अ, विंगड विंगड प्रकार वज्र पुरा नमुन्या तूं कसं जावं का पुरा अरेंजमेंट केलेलें आसा तूं लेखू जायस ना की तुका कसं कसं नमुने ऐश्वर्य मेळटलें म्हूण आणि तू गत असं की पुरा बायल मनशी कोण म्हाका सांगता ती मेगेलो तशिली की मेगेल्या म्हणके कोणी म्हणतात पण हँडसम ना असल पुरा विषय तो आणि भारी मस्त पोएट्री सांगता म्हणून महाभारतान सांगितलं असं किचकाला त्या टॅलेंट आशिल्लें पोएट्रीचे तागेले सगळे मस्त सकट रायमिंग म्हणतात पळय त्या लेकार तो द्रौपदीक पुरा म्हाका विषय सांगता म्हणून पोएटिक अशी किचक तशी आणि त्या दिवस पिऊन येईल खंय तो म्हळ्यार सगळो दिवस पिऊन बशिल तो सो तो थंय येता आणि असं पुरा उतर आयकता आस मात द्रौपदीने आयकत हें पुरा भीम आयकता अशें आणि भीमाल आनीक एक क्वॉलिटी आशिल्ली म्हळ्यार तो लायक करून मिमिक्री वय करता आशिल्ली म्हळ्यार लायक म्हळ्यार भीम एकदम मल्टी टॅलेंटेड म्हणतात पळय त्या लेकार आशिल्लो सो तें द्रौपदीले आवाजार मिमिक्री करता काय भीमू आणि सांगता काय हे किचक तू इतलं हँडसम आसा आणि तू मेगेल खातीर इतलं सगळं अरेंजमेंट केलेलं आसा म्हाका इतली खुशी जाल्या आतां तूं आतां म्हणटात पळय म्हाका तुगेले पावर कितलो आसा तुगेल्या हातांत तूं त्या म्हाका पळोवका तूं कितले म्हणटात पळय तूं इतले पुरा जनाले इतलो पुरा जनाल फेवरेट तूं सांगिल्लें आसा तुगेल्या म्हणके हें सगळ्या विराट देशांत कसं सगळ्या भुमीन तूं तुगेल्या म्हणके कोणी एक पुरुष ना अशें पुरा चंदुत्र भीम द्रौपदी आवाजान तूं किचका म्हणटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अशी उलयता 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 आसतना किचक लागीं येताना भीम त्या पांगुरलेलें काणू वागा म्हणके भायर येता एक म्हणटा आनी म्हणटात पळय हे दुष्टा तुगेल्या म्हणके दुष्ट कोणी ना तू मगेल बायले लात मारलेले म्हणून अशी ताका धरतकय आणि तुगेले मृत्यू जात तरीची मगेल बायलेक मना शांत येतली म्हणून आणि किचकान ते म्हणटा ताका दिगू केस आशिल्ली की किचकालो ते त्यालांनी लावन समज सेट करून येईल तो त्या दिवस द्रौपदी वटू आसतलो म्हणून भीम तेगे मुष्टीन तेगेले केस धोर न्हू ताका तांडून त्या केसांना ताका माती धाडयत की तेगेले तोंडार आणि पुरा फूल हें पुरा मस्त हार आनी घालून येयलो ते पुरा धोर न्हू किचका मारू सूर करता म्हणून आणि किचकूय तशी रेसलर आशिल्ली कुस्तीन तूं तांगेले त्या हातान दोग जण म्हणटात पळय दोन होड हस्ती लढाई करतात पळय त्या प्रकार किचकांनी हें करता जाल्यार किचकाक एक कोप येता आणि हें म्हणटात पळय एक एम्बॅरसमेंट वय जाता ताका हिकसन एक प्रकाराचें म्हणून म्हळ्यार शॉक जाता तो ताणें एक्सपेक्ट करनाशिल्लें असल कसं जातलें म्हणून आनी ताका धूर पडलेल्या त्या कॉर्नरान तूं द्रौपदी दिसता खंय त्या हॉलांत बैग आसा म्हूण ताका ताका आनीकय कोप येत की अपमान जाल मेगेलो म्हूण तेगेले येद्रा हाका मार खाता आसतो म्हूण आणि तेन्ना भीमाक आपास मारू वतकय भीमाक मारल्यार ताका कसं जातवय जाल्यार ताणें एकल्या एकल्या लढाय कोण तागेलें किचक तशी घट्ट आशिल्लो सादारण म्हणटा तो न्ही आशिल्लो आनीक जाल्यार भीमान ताका म्हणटात पण दोन्ही हातान दवरून तो स्क्वीज करता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी करता करता अशी एकल्या एकल्या घट्टी मारतना होडोडार आवाज येता मात त्या हॉला भितरी न्हू भायर कसं आवाज वचना ते आनी भीम किचका धोरून एक पंता नेलार पाडोवन सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा आनी अशी धोरून धोरून ताका धपटीत म्हणटात पळय तशी एक प्रकार जाता वता अशी किचकाल म्हणटात पळय शक्ती उणी जाता वता आणि किचकाक आपास तो भीमा मारू वतकय आणि एक पण त्या भीमा मारून तो पाडयत वय काय म्हळ्यार तशी पॉवरफुल असेल तो अशें न्हय की भीमाक इजिली जालता पाडयत काय तो म्हळ्यार किचक सादारण मटा न्हय असेल म्हूण कळटा तूं जाल्यारची भीम म्हणटात पळय उठून रापून तो मारू येताना किचकाक हो यमराजूसी दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा आणि त्या प्रकारारी भीमान आनी हें मारताना कटी कटी करून एकल्या एकल्या उल्लोवन घेवन तांणी मारता आसतात ती आणि भीम एक पंथा ताका नेलार पाडो न्हू तागेले
पाय तागेले हरद्यार दवर न्हू इतली घट्टी ताका हरद्यार तागेले पाय दवरता की किचकाक हेकट तेकड वचचें जायना म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि ताका श्वास घेवचे जायना हरद्यार पांय इतले गट्टी धरला की ताका श्वास घेवचे जायना म्हणून सांगता आसा. आणि भीम त्या पांयान आनीक गट्टी गट्टी मस्तीत किचकाक ताका श्वास घेवचे जायना ताका श्वास घेवचे जायना. आणि मागीर ताका पांया धरून गुंडयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि हो गट्टी गट्टी बोबाट मारता किचक सोडी म्हाका सोडी म्हाका म्हणून जाल्यार हिची द्रौपदीला येईल त्या विषय ताका मनांत येता भिमाक तिका लात मारलेलें तेगेलें अवस्था कसन जालेलें म्हणून तेन्ना भीम म्हणटात पळय किचकाक मस्तिता तेगेले देहान तशी बॉडीन तशी म्हणटात पळय एक वय हड्ड व्हरनाके पुरा हड्ड कुडकी करून सोडता म्हणून सांगिल्लें म्हळ्यार कितले सायंटिफिकली कितले काही हड्ड आसता पुरो तो एक एक हड्ड कुडकी करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी तागेले दोळे पुरा आनी इतले कोपार आसता की हांव म्हणटा पळय भीम तेगेले हात तूं काडून तेगेले देहा भितर घालता म्हळ्यार आमकां लेखचे जायना कसं एक नमुने शक्ती उपयोग करता पाय काडून तागेले भितर म्हणटात पळय देहा पोट्टा भितर तागेले पाय घालून सोडता म्हळ्यार एक प्रकारार भारी एक क्रूर दिसचे पुरो जाल्यार त्या प्रकारार कोप ते प्रदर्शन भिमान कोण सांगिल्लें आसा. आनी इतले घट्टी तागेले दोन्ही हातान ताका प्रेशर दिता की म्हणटात पळय एक प्रकार चपाती पीठ सी म्हणटात पळय अशी ताका दोन्ही सायडा देखून एक शेपलेस म्हणटात पळय एक बॉल ऑफ फ्लॅश सी मांसाचे एक शेपलेस एक एक व्हड मुद्द सी कोण सोडता म्हळ्यार हात कसं नाही पाय कसं नाही पोट कसं म्हणून कळना तितले मोठा प्रेशर करून एक लंप मात्र दिसता शेपलेस लंप म्हणटात पळय कसं एक एक पीठ सी असं म्हणटात पळय काल्लोन दवरलेले कसं नाही तांतू शेप ना तशी तागेले देहाक किचकाले धाडोन धाडोन मुष्टेन तागेलें एक बॉल सी कोण सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तेन्ना ते रगत न्ही आसतना तेन्ना ती सांगता हे पांचाली हांग यो पळय तुगे दुश्टान तुगेले अपमान केले तागेले कसन अवस्था जाल्या पळय म्हणून. आनी तेन्ना म्हणटात पळय भीम सांगता द्रौपदी किचक न्ही मुखार कोणी वय तूं कसले बाद दिवचे प्रयत्न केल्यार किचक म्हणके हांव कोण सोडता म्हणून. आनी थंयची म्हणटात पळय तेगेलें काम जाल्लें आनी तो थंय वता आनी स्नान करून भीम आपास रांदपाक कुडा वचून म्हळ्यार तागेली सकाळची ड्युटी सुरू जाल्या ताजे खातीर वता आनी तागेलें रांदपाचें काम सुरू करता म्हळ्यार कांय जायनातल्या मणकेची तागेली कोप थंड जाता. आनी द्रौपदी थंय भायर येता आनी ती सांगता पुराजनाक पळया पळया ती म्हूण म्हळ्यार ती कोण कोण आसत पळय हांव सांगिल्लें की मागीर कसं कोर नाका ती म्हणून हांव सांगिल्लें मागीर गंधर्व जावन आशिल्लें बामूण येवन कसं पुणी करतली म्हूण ते पुराजन आनीक सकाळ म्हळ्यार सूर्योदय जाय नाशिल्लें पुराजन दिव आनी दिमटीक आनी घेवन येवन पळयतात आनी दिसता किचका पळयल्यार म्हणटात पळय कसं दिसना तांतू हातू पांय कांय दिसना खाली एक मुद्द सी म्हणटात फ्लॅशाचे मांसाचे मुद्द सी मात दिसता आसते. आनी म्हगे लोट हांव सांगिल्लें सुरेखा म्हाका कसं करूं ना म्हणून तेन्ना किचक आहलें 105 भाव आशिल्लीं म्हळ्यार तांणी 106 जन किचक आसून 105 तागेले भाव आशिल्लीं किचक आहले तांणी पुराजन थंय येतात पळयलें किचक म्हूण दिसता तोंड दोळे कांय दिसना एक मांसाचे मुद्द मात आसता तांतू भितर ते भांगर शिरकून आशिल्लें तें कसं की आंगवाल आसताचेलें तागेले सिल्का शाल ते पुरा मुद्द्या भितर आसता फ्लॅशाचे. तेन्ना तांकां भावा कळटा की हो आमगेलो भावूच किचकू म्हणून. आनी ती द्रौपदी सांगता पळया ती अशें जालना हांव सांगिल्लें कसं कोर नाका म्हणून. तेन्ना तांणी पुराजन वचून विराट राया सांगतात लास्ट 5 मिनिटां कंक्लूड करता 8 घंटे जालेले आसा की विराट राया वचून सांगतात पळया ती हिगेल निमित्त आमगेल भावा मारला म्हणून 105 जन भाव वचून सांगतात ताकाची आपास पळ कसं कश द्रौपदीक हिक्काय मे आमगेल भावा वटूची तिगेले अंतिम संस्कार कोण सोडटा म्हणून कशी सतीक पळय उज्जैन घालून सोडता आशिल्ली तशींची म्हगेल भाव आमगेल भाव हिगेल खातीर तागेलें जीवन गेलेलें आसा ताका हिक्काय तांतूच बांदून सोडून लांकडां घालून हिक्काय उज जळोवन सोडका म्हणून. तेन्ना किचकाल भावांक न्ही इतले पुरा कोपार आशिल्लीं तांणी द्रौपदी वयरी आनी तिका तांडून तांणी रायल मुखार व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें. आनी
अं, ताकाशी किचका काही म्हणतात पळय विराट राया काही दिसतं काही कसन जालना पा म्हणून आणि तांणी पुराजन विराट रायाक फोर्स करतात की तू आमगेल सांगेल डिसिजन एग्री करता म्हळ्यार तांणी गट्टीमुट्ट आशिल्ली ती विराट रायाक तांगेल म्हणतात पळय तांगेल लायक रिलेशनशिप दवरका आशिल्लें आनी विराट रायाक दासय खातीर तागेल रिलेशन वायट करतले किचकाल भाव वाटू तो सांगता की तुम्ही सांगेल लेक्कारीची करता आणि तुम्ही सांगेल प्रपोजल हांव एग्री करता म्हणून आणि ते हाका किचकांत कशी ते स्मशानावरचें तें पालंकी आसता पळय तांतूची द्रौपदीक बांदून तांची पालंकीन तूं बांदून तिका तें किचकाल देहा ओट्टू तिका स्मशाना व्हरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणजे कसं एक प्रकाराचे कशें द्रौपदी अपास अपास सहन करता पडलें ते मृत शरीर किचकालें ताजी बगलेन तांची पालकीन तूं तिका बांदून घालना ते आणि बांदून तिका स्मशाना व्हरतात की तागेलो ओटू तिका जळोवचें म्हूण तेन्ना द्रौपदी गट्टी गट्टी बोबी मारता म्हणजे तांगेलें तें कोड वर्ड आशिल्लें हे जया हे जयंत हे विजय हे जयसेन हे जयत्वल म्हणजे हें पुरा युधिष्ठिर भीमन अर्जुन हांगेल 5 नांव ते कोड वर्ड आशिल्लें जय जयंत विजय जयसेन जयत्वल म्हणून ती गट्टी गट्टी बॉबी मान सांगतात की ऐकया ती म्हाका किचकाल भाव पुरा घेवन वता स्मशानाकाची मुगेल गंधर्व जावन आशिल्लें मुगेले बामूण तुमी पुराजन येया ती मुगेल रक्षण करया ती म्हणून असल पुरा ऐकून भीमा कुडले कळता आणि भीम थंय रांदपाक कुडा देखून ताका कळटा की म्हणतात पळय खंडित द्रौपदीक कळटा की भीमान ऐकून अशें पुरो म्हळ्यार त्या पॅलेसांतू आणि तो सुरेख स्मशाना वता म्हणून सांगिल्लें आसा भीम विंगड वाटेन वचून आणि थंय एक व्हड झाड आशिल्लें के ताजें म्हणटात पळय 48 फीट झाड आशिल्लें के अशें सांगिल्लें आसा महाभारत 48 फीट म्हळ्यार साधारण 3 माळ्या बिल्डींग आसा पळय तितलो व्हड जालें तसले नमुन्या त्या झाड काण तो उमटोवन काडता खंय आणि रेडी जावन रावता खंय आनी भितर येवं हांगा करता पळय म्हणून आनी ताजे पुरा होडो पाळ पाक पुरा काण ते गट्टी धरून राबला खंय आनी स्मशान भुमीन तूं आयल सीता किचकाल आनी किचकाल भावान तो ते म्हणटात पळय यमराजा म्हणजे तांगेल मुखार ते झाडा घेवन त्या पुरा जना म्हणटात पळय 105 जण भाव असत पळय तांगेले मुखार येवन धांवन येता म्हणून सांगिल्लें ताका पळोवन आनी भिवन ते स्मशान भुमी देखून धांवचे सुरू करतात की द्रौपदी सोडून थंय सुरेची भीम द्रौपदी बांदून घालीन तिका सोडयता खंय आनी तें व्हड तें झाड घेवन पुरा म्हणटात पळय सुरे 30 भावांक मारता आनी आनी द्रौपदी सांगता तूं हांगा देखून सुरे वच म्हणून हांव मागीर येता तांकां पळोवन म्हणून आनी तांकां ते 105 जनांकय पुरा जना म्हणटात पळय सम्मत कशी हक्क मारलेली पळय किचकाक त्या प्रकाराची तांगेली अवस्था जाता म्हूण पळयलें आसा सो त्या प्रकारार ही द्रौपदी आपास वता आणि पुरा जना कळटा की तिगेल गंधर्व जावन आशिल्ले ते बामूण आसत आनी कोणाक पुरा जन शॉक जाता ती विराटांतू की किचक आनी किचक 105 भाव आसा ती तांकां पुरा जना मारली म्हणून तांकां सादारण म्हणल्यार एकल्यांक लढाई करूं कोणाक जायनाशिल्लें आनी तेन्ना मागीर मुखारसून त्या स्मशान भुमीन तो किचक मात न्ही तागेले 106 जनांक एका पंथाक तांगेले अंतिम संस्कार जाता आनी विराट राय थंय पुरा जना तांकां दिसता खंय ही सैरेंद्री साधारण मटा न्ही ही म्हणून कोणाक आनी आमगेल खातीर ही डेंजरस म्हणून फाल्यां कोणीय हिका पळयल्यार ही बामूण येवन खंय दुखून येवन येताली आनी मान घालतली ती सुदेशना सांगता विराट रायो की हिका पेटे हांगा दुखून म्हणून आमगेल राज्य नाका ही सैरेंद्री ही नासली सवय म्हाका फाल्यां कोणी चुकून कोणी कसं तिका म्हणल्यार तिगेल खंयकी दुखून कोणकी येवन मारून वता ती म्हणून सो आमकां नाका आसली बायल मनशां आमगेल राज्यांतू नाका म्हणून सो द्रौपदी सुदेशना द्रौपदीक वय सांगता खंय नाका हे द्रौपदी तूं हांगा दुखून वस रायन म्हाका सांगला म्हणून ताकाची तूं चंदेस वय तूं ल्हान करून सेव केल्या वय मेगेली जाल्यार आतां कोण की तुगेले म्हाका शिशील जन आसा तुगेलें गंधर्व जावन आशिल्लें तांणी भारी कोपिश्ट आसा ती म्हणून कसं हवस कोण सोडल्या किचकाल आनी म्हणून तिगेले भाव आशिल्लो वय न्हू सुदेशना सो तेन्ना ती सांगता की एक स्वल्प दिवस मात तूं सांगेल आयकत हांव आतां तुगेल रुमा देखून भायर येना एक स्वल्प दिवस राबू सोडी आनी मागीर हांव खंडीत भायर वता म्हळ्यार तांगेले अज्ञातवास जाता आशिल्ला तेन्ना तेन्ना ती भायर पडता म्हणून सांगिल्लें सो हांगा राबयता आमी पळयलें की भिमान कशें रक्षण केलेलें
सो क्विकली रिकॅप करता आमी पळयलें कशी द्रौपदील कश्ट आशिल्लें आनी द्रौपदील कश्टांत तिगे आमी तिगेलें एक चरित्र पळयलें की ती केन्नाय कोणाक ब्लेम करना आनी देवाल वयर एक विश्वास दवरती तिगेलो विश्वास सोडून घालना तें आमी पळयलें आनी आमी कशी भिमाल वताना भिमाने कशी रामायण सांगून द्रौपदीक धैर्य दिल्लें कसले कश्ट येता ते पेशन्स दवरी देव रक्षण करतलो आनी मुखार तागेले ते पराक्रम दाखोवन कशी किचकाक एक मांसाचे बॉल कोण सोडता त्या प्रकाराची म्हळ्यार आमी पळयता दोन्ही विशय पळयता की कशी आमी एक द्रौपदी देखून देवाळ वयर डिपेंडंट जावचे सुखी येता आनी भिमाल देखून आमगे डिलिजंट जावन म्हळ्यार आमगेले कसन प्रयास करचे आशिल्ले ते देवाळ प्रिती खातीर आमी कोरून देवाळ भक्ताय खातीर प्रिती खातीर कोर ते दाखोवच तसं शक्ती देव दिता म्हूण आमी ते भिमाल थ्रू आमी हो विशय पळयता सो मुखार सुनी अशी कसं भीमाल नेक्स्ट टॉपिक आम्ही कव्हर करूया हे कार्तिक म्हयन्यान तू आम्ही आता येवचे शांग हो म्हयनो आणि तो आम्ही द्रौपदी विषय भीमाल विषय ऐकून आम्ही पळय येता की कशे देवाल वयर विश्वास द्रौपदी कशिलो कशे भीमान ते सहनशक्ती दाखवून तो प्रदर्शन दिलें भक्तीन तू आमकां ताजे विशीं चिंतन करून आमगेले देवाल वयर भक्ती विश्वास येवं जाल्यार की अल्टिमेटली देवूच पुरापशी होड कंट्रोलर नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमान सो नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम देवची ईश्वर आणि तागेले लिलाची हे पुरा प्रिय जावन आशिल्ले पांडव तांणी तागेले भक्त तांणी देव ते कंट्रोलर आसा आनी तागेले भक्ताल कसन ते एक चरित्र ते महाभारत तुमी प्रदर्शन पळय कोणाले कसं कॉमेंट असले कोरयता सेशन आंगार पळयता नेक्स्ट संडे पास खंयचे विशयार हरे आमी कृष्ण मेळया प्रभुजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ते हांव नागपुरा लागीं एक 6 घंटे वाट आसा ते हम्म. आतां ताका चिखलदरा म्हणटात ती हा भीमान किचकाक मारले म्हणून ते हिस्ट्री आसा. हो हो वय हो हय. हें म्हाका ते गोत एक नाशिल्लें बोर्ड कशें आसा हो ते बोर्डार बरयलेलें आसा ते हो किचक दरा त्या नांवाचे जाग्या नांव किचक दरा म्हळ्यार ही थंय हो किचकाक मारलेले आणि हो भीमकुंडय असते. हो वय मस्त तोग्गू आमी वयल्यान पळयता ती ते मस्त तोग्ग आसा हम्म. ते ताका भीमकुंड म्हणटा ती आणि ते जागो किचकाक मारलेले म्हणून ती हिस्ट्री बरयलेली आसा. हो मागीर ते जनान ते किचक दरा ते म्हण ते चिखलदरा जाला नांव. हो आता वय ताका ओके चिखलदरा वय आता ताका चिखलदरा म्हणटा ती. हो म्हाका हे सांगचे आशिल्लें की आमी हांगा नागपुरांत पळयला म्हळ्यार हे एक हिस्ट्री जाग आसा हांगा. ओके थँक्यू माताजी शेअर केले खातीर हरे वय कृष्ण हरे धन्यवाद धन्यवाद आमी खंयी गेल्यार भारतांत तूं म्हळ्यार आमी पळयता की पांडव थंय पाविल्ले आसा आनी तांगेली कसन एक लीला आमी खंडीत पळयता भारत वर्षांत खंय गेल्यार परम भक्त जावन आशिल्ले आनी कोणाक कशें शेअर करता की हरे कृष्णा भारी हरे लायक कृष्ण ಪ್ರಭುಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸಂಕಮನ್ ಕಳ್ತಾ ಭಾರಿ हरे कृष्ण ಬೆಸ್ಟ್ हरे कृष्ण ಖುಷಿ एक हरे सगळे कृष्ण सांगले माताजी तुमकां ऐकून भारी खुशी झाली पिक्चर डिस्क्रिप्शन म्हणता पण तशी एक एक पिक्चर आमगेले दोळे दुर्दिशी तशी त्या नमुन्याचे झाले सांगितले विवरण भारी नाही सांगलं होत तशी विषय झाला भारी इंटरेस्टिंग झाला ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿಸರ್ಲಲ್ಲ ಚಾಂಗ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಸಂತೋಷ हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल. हरि बोल हरी बोल. हा विष्णू बोलता. हरे बोल शंभर दंडवत प्रणाम. हा जस्ट प्रभूजी प्रश्न हा एक मिस केला एक पॉइंट तुम्ही हा तुम्ही सांगता ना की द्रौपदी तीक वर्तात 105 भाव असतात नाही किचकाले हम्म 100 भाव तीक वर्तात नाही की तीक बी जळच्या कत्री हम्म पॉइंट मिस केले की कळ जाल तिकडे 105 भाव बी त्यांनी मन होताचे ते कळ ते पॉइंट मिस केले ते कळ जर स्टोरी. ओके सो एक म्हणल्यार ते 105 जन भाव वता ती आणि त्या टायमार ते एक म्हणतात स्मशान भूमी वता ती तेतना भीम आस पळय ते स्मशान भूमी सुरेखा वचून पावता थंय ही गोज बिफोर हँड ओनली आणि थंय एक व्हड झाड आसता 48 फिटाचे ते काणू हुमटोन काणू तो किचकाल पुरा जन भावांक मारता थंय हो अच्छा तशी तशी. वय सो कोणाक कळना म्हळ्यार कोणाक कळना कोण मारलें कशें जाल्लें म्हूण
तो पूरा जन 106 जना पूरा कीचे कशी मेला 105 जना के तो मान सोडतोय भीम. हो, अच्छा अच्छा अच्छा. आणि एक पॉइंट ऍक्च्युली पळयलाय की आता जशी आता आमगे कृष्ण मानत बी केन्ना बी अशी कल बी त्रास जाल्यार केन्ना सांगले की आमी लेक्चर आयकतात की आमी देवाल उडगास करता म्हणून तर हम्म. द्रौपदीन बी ती कशी त्रास जाल तेन्ना ते समर टायमार म्हळ्यार गेले की ती अशी थॉट ऑफ लॉर्ड कृष्णा मीन्स एक्चुली देवाल उडगास केले आणि देवान कशी बी प्लॅन ते रक्षण केलं तिका अशी कळ्ळें विमाल थ्रू खंयची बी थ्रू अशी आमी करेक्ट. की आता ते मातशें आयकलां हांवें की प्रॉब्लेम्स हे आमी जगात उरताच प्रॉब्लेम्स येतले अशें प्रॉब्लेम आमी कृष्ण मारत आसत म्हणून प्रॉब्लेम्स येवचेच ना म्हणून प्रॉब्लेम्स येतलेच पण हम्म. प्रॉब्लेम्स आयल्यानंतर आमी देवाल उडगास काडील ना जाल्यार आमी ते अवसर मिस केले आमी अवसर हम्म. तर ते एक आसा मिस एक्चुली कॉन्शियस उरका की ने त्रास येतलेच केन्ना बी त्रास जायला का देवाल उडगास केल्यार आमकां एक मार्ग मेळटा मुखार वचच्या खातीर एक देव अशी तितली बुद्धी दिता आमकां की आनी कशी वाट काडून मुखार वचपाक म्हणून. येस. व्हेरी नाईस पॉइंट. थँक्यू. देवाल व्हेरी डिपेंडंट जावन देवान ते द्रौपदी त्या चरित्रांत पळयता इतलें कश्ट आयलां तिका महाभारतांत आमी पळयत जाल्यार तीन विश्वास सुणी आनी देवानी तिका सोडून आनी कोणाक कसं शेअर करपाक की धन्यवाद आमगे चॅट बॉक्सांत कॉमेंट्सा खातीर. धन्यवाद वेणी माधव प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. ಪ್ರಭುಜಿ ರಾಧಾಕುಂಡ ಅಂತೂ हम्म. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತಂಗೆ ಲೈಕ್ 3 years ನಾವು ಪ್ರಭುಜಿತೆ वय वय तांगेल प्रेझेन्सस करेक्ट करेक्ट. ನಾವು ಪ್ರಭುಜಿ वय ते राधाकुंड अंत नव मग ते वय वय कन्फ्युजन अशी ಇದೆ. वय ओके ते कशी प्रभुजी ते त्यांनी रुक्का रुपारी त्या एक्झॅक्ट लिहिलं म्हाका उडगास येना माताजी आता हांव खंडीत तुमकां कशें असले शेअर करूं तुमी म्हाका एक्झॅक्टली तो उडगास येना लिहिला ऍक्च्युली तो विषय. हा मग विष्णू प्रभुजी इल्ले यात्रा गेले तवळ त्यांनी सांगिले बट ते म्हाका ते करेक्ट म्हाका वय उडगास आतां म्हाका आयकलां तें जाल्यार म्हाका एट द मोमेंट एक्झॅक्टली उडगास येना माताजी. ओके वय प्रभुजी, हरे थँक्यू. कृष्ण. वय वय आमकां देवाले कसले कष्ट येईल तवळी देव स म्हणून सांगून आमकां म्हाकांतू आमगे लण्णाक काली ऑपरेशन जाल्ले हार्ट ऑपरेशन ते वय मस्त कॉम्प्लिकेशन आशिल्ले वय म्हणून आमचो हे पळयतना बट आज तो उठो न्हू जावण करता आसके हो तशी ते एक म्हळ्यार ते एक मिराकल शी ते वयते आमी देव देव म्हणून आमगे अण्णा आमगे ल्हान केल्ली मीत तांकां देवानी बदर हाकून सोडला तशी. मस्त धन्यवाद प्रभुजी शेअर करून. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी शेअर केले खातीर. असल पुरा विषय आयकताना आमकां देवाला वैरी विश्वास प्रीती आनी वाडून येता खंडितच. युधिष्ठिराल विषय सांगताना आज सकाळी लेक्चरांत आयकलेलें युधिष्ठिराक कृष्ण बाद सरलोलो म्हूण हस्तिनापुरा देखून द्वारका वच्चे पुरा जालना के जाल्यार युधिष्ठिरान रिक्वेस्ट केलें की रोवन की राब म्हूण बाद सरलो आपासून आनी राबलो युधिष्ठिरा खातीर म्हळ्यार युधिष्ठिर तितलो व्हड भक्त आशिल्लो तशी कृष्णालो. सो त्या लेकार आमी ते पळयत विषय पुराजन पांडव यांची देवाल विशेष भक्त आसा ती ताका तांगेल विषय आयकताना कृष्णाल दया कितलो आसा तांगेल थ्रू आमकां पुरा विषय कोर्स तशी देवान केलेलो आसा. आनी कोणाक अशें शेअर करूं का की जय श्री एक माताजी धन्यवाद तुमगे खातीर. ओके ब्रहणलान ते इन्स्ट्रुमेंटेशन हे केलें की ओके त्यावेळी म्हळ्यार महाभारताचे विंगड विंगड मस्तकड वर्जन आसा सो कोणाक आवाज येवचे नाचे म्हणून जय श्री माताजीन कॉमेंट केलें. अनुराधा माई थँक्यू धन्यवाद. कोणाक अशें शेअर करून नासल्यार सेशन हांगा एंड करूया 8:10 जालेलो आसा. चिके लेट जाल्ला जी नेक्स्ट संडे आपास विंगड खंयचे टॉपिक भिमालय अशें कंटिन्यू करचें आसल्यार त्या पळोवया नेक्स्ट कंटिन्यू. हरे कृष्णा 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून हांगा आपयता. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे